नमस्कार 10 AM बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। संघटनांच्या राजकारणाक लागून खेळगड्यांचेर जाता परिणाम। मंत्री गोविंद गावडेन खेळा संघटनांक काडले उजराव। दिवचलच्या सरवण वाठारांतल्या देवळांत जाली चोरी। देवूळ फोडून देवीचे अलंकार आनी मुकुट फारायले। फुडलो तपास सुरू। म्हापशे बस स्टँडावेल्या झोपडपट्ट्यांचेर जातली खर कारवाय। आमदार जोसुआ डिसोजाची शिटकावणी। पक्षा खातीर निस्वार्थीपणान काम केल्ल्यानूच जावपाक शकलो खासदार, सांगता राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे। राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धांवपा खातीर तयार करूं नाकात। आप मजत गट मंत्री सुभाष फळदेसायाचे बायलांक आवाहन। म्हापशे पुलिशेन उखल्ल्यो बाजारांत पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो। पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हूण केली कारवाय। आता खबरो विस्तारांत। गोंयची भुरगीं खेळा मळार बरी कामगिरी करना म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन खेळा संघटनांक तासून उडयला। खेळा संघटनांनी राजकारण चलता, फकत व्हडल्या पदाचेर बसपा खातीर राजकारण चलता, देखून खेळगड्यांचो फुडार पिड्ड्यार जाता। सरकार फावो ती मजत करपाक तयार आसा, पूण समज खेळगड्यांक पिडपाचो यत्न चल्ला आसत जाल्यार त्या खेळगड्यान खेळा खात्या कडेन कागाळ करची। ताचेर बेगीनच कारवाय जातली। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शिटकावणी दिल्या। तशेंच साधन सुविधा ना म्हूण खेळगड्यांनी कारणां सांगची न्ही। स्वताची जिद्द आनी आत्मविश्वासाचेर खेळगड्यांनी फुडें वचचें असो उलोय गावडेन खेळगड्यांक मारला। गोंय खेळा प्राधिकरणान राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळा मळार तशेंच बर्लिन स्पेशल ऑलिंपिक्सात मेडलां जिखून नामना मेळिल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो। खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी तांकां रोख इनामां भेटयली। बर्लिन ऑलिंपिक्सात भांगरा पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 5 लाख, रौप्य पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 2 लाख जाल्यार कांस्य पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 1 लाख रुपया इनाम भेटयले। विधानसभेत ही इनामां चवथी पयली भेटोवपाचें आश्वासन दिल्ले। आयज त्या आश्वासनांची पूर्तता जाल्या। आज म्हाका दिसता गोंयांत पयलेच फावट आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद, गोंयकारांच्या प्रेमा भितर आज राष्ट्रीय खेळ आज जाता। ऑक्टोबराच्या 25 तारीख ते नोव्हेंबराच्या 9 तारखेपर्यंत जातलो। आणि असो तरेचो एक ऑपॉर्च्युनिटी, गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी, ज्या सगळ्या जे डिसिप्लिन्स तुम्ही आज खेळटात तांकां म्हाका दिसता पयलो आमकां अवघ्या 6 ते 7 डिसिप्लिना भितर आमकां खंयच्या एका नॅशनल स्पर्धेक आमकां भाग घेवपाक मेळटा। आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक निर्णय घेतलो। हांवें ताका सांगले की आमकां सगळ्यात डिसिप्लिनाक भितर आमकां पार्टिसिपेट करपाक जाय, कारण हे आमचे गोंयचे खेळा भितर एक उर्बा देणारे एक पावला जावन आसा। आणि म्हणूनच आज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी निर्णय घेता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आमी खेळगड्यां खातीर कांय कमी करपाना। काही गोष्टी असोसिएशन्स जे आसात, बरेचशे जाणांक राजकारण येवजता, पण हे राजकारण हे त्या खेळाडूक बरबादी कडेन व्हरणारे आसा। हांव इतलेंच म्हणटलो, हांव कठोर शब्द उलयता, कठोर शब्द इतलेच खातीर उलयता की म्हज्या एकाय खेळगड्याचे जीवन जे आसा, ते खेळाडू वृत्ती जी आसा ताका कसलीच तरेचो कलंक लागपाक जायना। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान खडकर शब्दान ह्या सगळ्या ज्या पोझिशना खातीर आज चलतात पयली तांच्या खातीर हांव उलयता। म्हणून हांव इतलेंच सांगतलो की म्हजो प्रत्येक गोंयचो खेळगडो पण राज्या खातीरूच न्ही तर देशा खातीर खेळप हे पयले प्राधान्य जावन आसा। कोण तरी राजकीय रस्सी खेच करता, हांवूय खरं म्हळ्यार एक राजकारणी, पण म्हजे पिंड जे जाल्ले आसता समाजकारणांतल्यान जाल्ले आसात आनी त्याच खेळाडू वृत्तीच्यानूच निर्माण जाल्ले आसात। खेळ म्हळ्यार कितें आसा तें म्हाकाय खबर आसा। म्हणूनच तुमकां मुखार वचपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो, गोंय सरकाराचो प्रयत्न आसतलो। आमी पळयतात की एखादे वेळी खूब हुशार, एकेडेमिकली कोण बरो हुशार आसा तो सायंटिस्ट जाता, पण सायंटिस्टाचें नांव कोणाच्या तोंडार उरना। पण स्पोर्ट्सान भितर जर चमक दाखयली जर जायत, आयज तुमचे भितर आशिल्ले सगळे आमकां सगळे टिमीचे
खंयची ऑस्ट्रेलिया टीम आसतली, न्यूझीलंड आसतली, श्रीलंका आसतली, सगळ्यांचे स्पोर्ट्स पर्सनलांचे नाव आमच्या तोंडार असता, फुटबॉलारांचे नाव आमच्या तोंडार असता. म्हणून स्पोर्ट्स हो आमकां सगळ्यांक आवडटा आणि ह्या स्पोर्ट्सान भितर तुम्ही विशेष कामगिरी केल्ली आसा म्हणून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तुमकां हे अभिनंदन केल्लें आसा आणि कॅश अवॉर्ड्स दिल्ले आसात. हातूंतल्यान तुमचे भितर एक नवी स्फूर्ती, नवी चेतना, नवी प्रेरणा निर्माण जावपाक जाय आणि तुमचे भितर, तुमच्या कामगिरी भितर खूप प्रगती जावपाक जाय हो उद्देश दवरून गोंयच्या सरकारान आणि क्रीडा मंत्र्यांनी हो एक नवो उपक्रम केल्लो आसा. आणि आयज एखादे वेळ तुमकां उशिरा सांगले जाईल पूण मुख्यमंत्र्यांचो आदेश आशिल्लो की जी अवॉर्ड्स आसात, कॅश प्राइजीस आसात, गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आमी तांकां दिवपाक जाय जाणे करून आमचो फेस्टिवल मोठ्या उमेदीन आनीकूय वतलो. हाचे खातीर ही अवॉर्ड्स तुमकां दिल्ले आसात. आमी पळयतात की आतां अनेक ग्रुपांनी आयले. ज्या वेळा वयल्यान गोविंद गावडे हांणी ह्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी सांबाळ्ळी, हांवें पळयलां की म्हज्या सांगे सारक्या भितरल्या गांवांत पसून ज्या जाग्यार स्पोर्ट्साच्यो ग्राउंड आसतले, ती जिम आसतले, हातून भितर अनेक सुदारणा हाडल्यो आणि तातूंतल्यान स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीक मुखार फॅसिलिटीज दिल्यो आणि तांकां मुखार येवपाक यत्न केलो. म्हणूनच आयज आमी सामके यंग टॅलेंटेड भुरग्यांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो तांचो उद्देश आसा, जातूंतल्यान ते बरे खेळगडी जावपाक शकतात. We have all that talent, we have all that potential, we have all that caliber, we have all that creativity. We can emerge as a good sports person provided if infrastructure is provided, coaching is provided. It's because of that the sports minister is taking keen interest in developing the sports personnel. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या सरवण गांवांतले श्री सातेरी देवीचे देवूळ फोडपाची घडणूक घडल्या. चोरांनी देवूळ फोडून देवीच्या आंगा वयले अलंकार आनी कुशीकच्या घुमट्या वयले मुकुट मेळून लाखा परस चड किमतीचो मालवच फारायल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचल पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. हांव सध्या दिवचल म्हालांतल्या सरवण गांवांतल्या श्री सातेरी देवीच्या देवळा कडेन आसा. हे देवूळ फोडपाचो प्रकार घडला. चोरांनी हे देवूळ केन्ना फोडले ते विशीं अजून माहिती स्पश्ट जावंक ना. मात काल राती हे देवूळ फोडला आसूं येता असो अदमास आसा. चोरांनी देवळाचे मुख्य दार फोडून देवीच्या आंगा वयली भांगराची नथ आनी हेर अलंकार तशेंच देवळा कुशीक आशिल्ल्या घुमट्या वयले चांदीचे मुकुट फारोवपाचो प्रकार घडला. देवळांत बसयल्ली CCTV कॅमेराय ते सुवातेचेर सध्या ना. ताका लागून ही CCTV चोरांनी चोरला आसूं येता असो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यानच हे देवूळ फोडून सुमार 1 लाखा परस चड किमतीचो मालवस फारायल्लो. परत ह्या देवळांत चोरी जाल्ल्यान गांवांत खळबळ माजल्या. हे विशीं देवस्थान समितीन दिवचल पुलिसेत कागाळ केले उपरांत पुलिसेन घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो. पुलीस फुडलो तपास करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. म्हापशा बस स्टँडाचेर बिगर गोंयकारांच्या वाडपी झोपडपट्ट्यांचेर बेगीनूच कारवाय जातली. कदंब महामंडळाक तशी सुचोवणी दिल्ली आसा अशी माहिती म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोसुआ डिसुजान दिली. चवथी कडेन बस स्टँडाची ही सुवात पार्किंगे खातीर वापरतले अशें जोसुआन सांगलें. These are traditional people, traditional squatters, not traditional in any other sense, traditional squatters. ते मडगांवच्यान म्हापसा येता, म्हापसासान पणजे वयता, पणजेच्यान परत फोंड्या वयता, ते भोंवत आसता सगळे कडेन. I have instructed PI as well as the chairperson of Mapsa Municipal Council along with the CO to clear that area. Council has also taken a resolution की थंय चवथीक खातीर पार्किंग करचें म्हणून. I think that that resolution has gone to KTCL and they are undertaking parking in that area for the Ganesh festival. So that parking will continue further on till the bus stand movement takes place. 2012 वर्सा म्हाका तिकेट न्हयकारली. सुरवातीक आपल्याक वायट दिसलें पण उपरांत आपूण पक्षा खातीर काम करीत रावलो. मनोहर पर्रीकाराच्या शब्दाक मान दिवन पक्षा खातीर काम करीत रावलो. निस्वार्थीपणान पक्षा खातीर काम केल्ल्यानूच आयज खासदार जावपाक शकलो अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. पेडण्या एका कार्यावळींत तानावडे उलयतालो. उल्लेख जालो की म्हाका तिकेट दिवना. म्हाका सांगलें गेलें की तुका तिकेट ना कारण तुवें आमकां सरकार हाडूं जाय
तर 2005 ते 2012 पर्यंत ज्या तरेन वेगवेगळ्यो पार्टीच्यो केसीस म्हाका दिसता हांव म्हजे जितल्यो केसीस आसल्यो पॉलिटिकल इतले खंयच्याच पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घेवना आसले. पण त्या वेळेस जो त्रास घेतलो आणि त्यावेळेस सरकार येवंक जाय ही भावना आसली आनी मनोहर भाईन सांगलें की तुवें संघटनेचें काम करपाक जाय. क्षणभर वायट दिसलें आनी मागीर म्हाका याद आसा की हांवें पेडणे मतदारसंघात राजेंद्र आर्लेकर तेन्ना आमचे उमेदवार आसलो पूर्णपणे ह्या मतदारसंघा भितर इनवॉल्व जालो. तातूंतलो एक पॉझिटिव्ह फायदो जालो की वेगळे आपण निवडणूक आमी सुद्दां कशें आसा की निवडणूक लडप आनी निवडणूक लडून घेवपाचे भितर फरक आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक गोश्टीर हांवें त्या क्षणान चिंतलें की कदाचित भारतीय जनता पार्टीन जर हांव नासलो जाल्यार हांव केन्नाच आमदारूय जावपाक पावचो नासलो. आनी पार्टीन म्हाका आमदारकी दिली आनी त्यामुळे 12 समजा एक जर म्हाका दिवना आसत तिकेट जाल्यार कांय फरक पडना, पार्टीच्या कामान फुडें वचुया. पूण सदोदीत 2012 नंतर हांवें जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करतना आसत किंवा मागीर प्रदेश अध्यक्ष जो रिस्पेक्ट आनी भावना कार्यकर्त्यांनी एखाद्या मंत्री आमदाराक सुद्दां दिवना तितल्या पद्दतीची भावना आनी रिस्पेक्ट म्हाका सदोदीत कार्यकर्त्यांनी दिलो. राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धांवपा खातीर आपमजत गट तयार करूं नाकात. बायलांनी आत्मनिर्भर जावपाकूच जाय. बायलांनी घोव वा आनी कोणाचेर आर्थीक दिश्टीन विसंबून रावपाक जायना. देखून दरेका बायलेन आत्मनिर्भर जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. केपें आयोजीत केल्ल्या माटोळी बाजाराच्या उक्तावणा वेळार सुभाष उलयतालो. घोवाच्या इन्कमाचेर अवलंबून रावपाक जायना म्हणून हे इनिशिएटीव घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून आम्ही महिला सशक्तीकरण हे वेगळे काय ना. महिलांची आर्थिक परिस्थिती सुधारपा खातीर तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाक जायना. आमचेर कसले संकट केन्ना येतले केन्नाच कळना म्हणून आमकां स्वताक एम्पावर जावपाक जाय. आमची स्ट्रेंथ, आमची पोटेन्शियल, आमचे टॅलंट, आमचे कॅलिबर, आमच्या आंगार आशिल्ले गुण हे जाणून घेवपाची शक्ती आमकां आसपाक जाय. कसले व्हडले संकट आयले जर जाय सामनो करपाची ताकद ह्या महिले भितर येवपाक जाय. म्हणून हे महिला सशक्तीकरण म्हणजे फक्त पैसे न्ही. पैसे आमकां इलेक्शना वेळार मेळटा. आमी केन्ना केन्ना पळयता की सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाचो उद्देशच आमी विकून वतात. कोण तरी 10 जाण बायले येतात आनी कोणा कडेन हाजे कडेन डिमांड करतात, ताजे कडेन डिमांड करतात आनी असले जर निवडून आयले जर जाय जाल्यार मागीर घट्टन 5 वर्सां कांय ना, 5 वर्सांनी परत येतले. म्हणून इन्स्टंट कांय नासता, कळ्ळें न्ही. तात्काळ म्हणटा ते मेळपाचें ते पळयनाकात. तात्काळ मेळटा, इन्स्टंट इज नेवर कॉन्स्टंट. म्हणजे तात्काळ मेळटा ते सर्वकाळ मेळना, सदांच मेळना. म्हणून निवडणुकीच्या वेळार कोणाच्या फाटल्यान वचपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुप करनाकात. कृपया नाव पेड्यार जाता. कांय ग्रुप करतात, कांय महिला करतात, पूण संपूर्ण महिला वर्गाचो बदनामी जाता. हे करपाक वचपाक जायना आनी तातूंत मूळ उद्देश आसा तो सफल जायना. म्हणूनच तुमचे कडेन मागता की ह्या प्रकारे हे करपाक जाय. कॉमनल आमगेले एक हार्मनी आहा ते आमचे मध्ये आनी ही मुखार गोंयकारांक व्हरपाक गरज आहा. जावं जेन्ना कसलोय सण जावं तो क्रिसमस जावं, दिवाळी जावं, ईद जावं, गणेश जावं, आमकां एकवटान मुखार वचपाक गरज आहा. आनी जेन्ना आमी सगळीं एकवटान मुखार वयतलीं आमगेले मतदारसंघ, गांव, आमगेलो देश मुखार वयतलो. म्हापशेच्या येरादारी पुलिशेन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो काडपाची खासा मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेन पुलिशेन पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो उखल्ल्यो. भौशीक सुवातेचेर गाडयो पार्किंग करच्यो न्हय. तशेंच दर एकल्यान पार्किंग नेमांचें पालन करप गरजेचें अशें येरादारी पुलिसांनी सांगलें. ह्या जाग्याचेर खुबश्यो अश्यो गोंयल्यान ज्यो थारावीक पार्किंग ज्यो आसा केल्ल्यो गाडयो, अबांडन गाडयो काही गोंयल्या खातीर जाल्यार हांगाच कश्यो पडलेल्यो आसा. आयज सकाळीं म्हापसा ट्रॅफिक PI बालन डिसोजा तशेंच ट्रॅफिक पुलीस हांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलो आनी ह्यो ज्यो अबांडन गाडयो आसा त्यो आयज काडण्यात येयल्यो. आयच्यान माटोळीच्या सामानाचो बाजार सुरू जाल्लो आसा. हेर वाठारांतले लोक म्हापसा बाजारांत मार्केटा खातीर बाजारा खातीर येता. तेंची जी गरज पार्किंगे खातीर जाल्ली आसा ती करची एक व्हडलोसो प्रश्न आसा. तेंकां सदांच हांगासर खंयची पार्किंगेची जागा मेळना. सो आयज ट्रॅफिक PI तशेंच ट्रॅफिक पुलिसांनी हांगासरलो जो इनिशिएटीव घेतला ज्यो अबांडन गाडयो काडपाच्यो गोमंतक TV खातीर स्नेह आसा. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंय एथलेटीक असोसिएशनाच्या 55 एथलेटिक्सांनी वांटो घेतला. 12 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर मेरेन ह्या खेळगड्यांची तयारी फातोर्डा स्टेडियमाचेर नेटान चालू आसा. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंय एथलेटीक असोसिएशन चडांत चड पदकां जिखतले असो विश्वास गोंय एथलेटीक संघटनेचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हाणें उक्तायला. गोंयांत
गोंयान नॅशनल गेम्स जाता 24 ऑक्टोबराच्यान जी सुरवात जाता आणि गोवा एथलेटीक असोसिएशनान त्या निमतान हांगासर आपली तयारी जी आसा आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक वांगडा घेवन तेजी तयारी आतां ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. म्हणजे फाटल्यान तुमी पळयतात की आमची गोंयची भुरगे जे आसात एथलेट्स जे आसात त्यांनी ऑलरेडी प्रॅक्टीस जी आसा त्याची ती स्टार्ट जाल्ली आसा आणि एक मोठ्या उमेदीन सगळे जाण रावतात की त्या नॅशनल गेम्सान वांटेकार जावपा खातीर. आता ह्या एकूण सगळ्या कॅम्पा भितर एकूण 55 स्टुडंट जे आसा एथलेट्स जे आसात ते पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. तातूंतले आयज एक्चुअली 46 एथलेट्स हांगासर आसात. आमचो पॅट्रिक जो आसा तो चीफ कोच म्हणून काम पळयता आणि त्याच्या सकयल खरें म्हणजे सगळे जाण मिळून आयज बाकीचे एडिशनल 5 कोचीस अशें एक टीम जी आसा ही सगळी ह्या भुरग्यांक आयज कोचिंग दिता. आणि आमचो जो रेजिडेन्शियल कॅम्प जो आसा तो रेजिडेन्शियल कॅम्प 12 तारखेच्यान सुरवात जाली तेजी तो 24 तारीख पर्यंत चलतलो 24 ऑक्टोबर. आणि सगळे भुरगे जे आसात ती सगळे भुरगे एथलेट्स जे आसात ते आमची ती हांगा आपले फेस्टिवल सुद्दां सोडून खरें म्हणजे काय खुबशे जाण हांगा रावपाक रेडी आसात की जाका लागून खरें म्हणजे गोंयचें नाम वयर काडपा खातीर तांकां उमेद आसा आनी ताका लागून ती हांगासर ह्या ट्रेनींग कॅम्पा भितर सगळीं जाणां फुडली 12 दीस हांगासर रावतलीं. हेचे जे एकूण सगळ्याचे सिलेक्शन ट्रायल जे आसा ते 30 ऑगस्टाक सुमार जाले आणि तातूंतल्यान हे सगळे एथलीट जे आसात ते आमी सिलेक्ट केल्ले आसात आणि सगळे एथलीट्स आयज हांगासर तुमी पळयतात की आयज आपले ट्रेनींग जे आसा कोचिंग जे आसा त्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा. म्हजे बरोबर हांगासर बाब आमचो शरेंद्र आसा, शरेंद्र सेक्रेटरी आसा, बाब श्रीपाद पुणेकार आसा आणि बाब व्हायस प्रेसिडेंट आणि आमचो प्रणव सावर्डेकर ट्रेजरर अशे एकूण सगळे ही सगळी टीम जी आसा ही पळयतात. त्याच बरोबर बाकीचे आमचे ऑफिसर्स जे आसात हे सगळे जाण मिळून काम करतात आणि आमकां डेफिनेटली दिसता की आमचे गोंयचे जे एथलेट्स आसात त्यांचो परफॉर्मन्स जर पळयत आणि फुडल्या कांय दिसां भितर त्यांचे ज्या पद्दतीचें ट्रेनींग जातलें कोचिंग जातलें तातूंतल्यान आमकां गोंयाक सुद्दां ह्या सगळ्या इव्हेंट्सा भितर मेडल्स मेळटली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आणि त्या नदरेंतल्यान आमचें काम जें आसा तें चालू आसा आणि गोवा एथलेटीक असोसिएशन हातूंत इंट्रस्ट घेवन आमची सगळी फूल टीम जी आसा ही फूल टीम वावर करता आणि काम करता. आणि ताका आमचे ऑलिंपीक असोसिएशन आसात, सरकार आसात, हांचोय आमकां खूब मोठो तेंको मेळटा आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या सगळ्यांच्याच कोऑपरेशनांतल्यान खरें म्हणजे आमी हांगासर फुडें वचून हे नॅशनल गेम्स जे आसात ते गोंयांत जावपी सक्सेसफूल जातले आनी आमकांय डेफिनेटली प्रायज हेजे भितर मेळटली. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच जातले. मोदी हांचे हात घटमूट करचे खातीर येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत दोनूय मतदारसंघांतल्यान व्हडा प्रमाणांत मतां मेळोवन दिवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. वाळपय आनी परये मतदारसंघांतल्या बायलां खातीर परये भुमिका मैदानाचेर बायल मेळावो आयोजीत केल्लो. त्या मेळाव्यात मंत्री उलयतालो. तशेंच सनातन धर्माक हजारांनी वर्सांचो इतिहास आसा. तो कांय लोक नश्ट करपाचो यत्न करतात पूण तो नश्ट जावचो ना अशेंय मंत्री विश्वजितान सांगलें. आशीर्वाद असतो, आमचेर विश्वास असतो आणि ही घटना मनीस कितलोय श्रीमंत असो मनीस प्रसंगांतल्यान वयताच आणि प्रसंग एकमेकांक सोडिना. प्रसंग फक्त मनशाक दाखोवन दिता की बाबा आपल्या जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारीचे पूर्णपणे लोकां खातीर सेवा करपाक जाय. लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचें काम आमी करूंक जाय आणि लोकांची सेवा करून लोकांची भुरगीं जी शिकल्या हेची उदरगत करपाक म्हणून आमी आयज निवडून येता, इलेक्शनाचे फॉर्म भरता आणि आयज तुमकां सांगता की आमचे फुडें तुमी रावचे. आयज तुमकां मागता की देशाचे प्रधानमंत्री सगळ्यांनी आमचे प्रार्थनांनी मनात घेवंक जाय. फाल्यां तेंचे पयलो हो वाडदीस तेंचे ज्या वाडदिसा निमित्त आईचे वचून पांय धुताले, आशिर्वाद घेताले. आयज ती आई ना तेंचे पण ती आई वयल्यान पळयतली की तेजो आशिर्वाद तेच्या चल्याचेर आसतलो. देशाचे प्रधानमंत्री आसतले आणि 2024 नरेंद्र मोदीजी हो परत एकदा देशाचे प्रधानमंत्रीचे खुर्चेर बसतलो. हे बाकी काँग्रेस तेंचे कोणाचे विश्वास दवरूं नाका. हे इंडिया अलायन्स म्हणजे सगळे गोवा अलायन्स तो स्टॅलिनाचो भुरगो सांगता पयशे चड जाले दिसता बापूय चीफ मिनिस्टर म्हणून एक सांगूंक सोदता सनातन धर्म नश्ट करपाक परत जन्माक येवंक जाय. सनातन धर्म केन्ना नश्ट जावचे ना. धर्म आमचा ते राखून दवरूंक जाय आणि आमी राखून दवरतले आनी सगळे एक उदाहरण आसतली गोंया राज्यात ज्या निमित्तान की आमकां राष्ट्र हे वेगळे तरेचे राष्ट्र आसूं शकता. राष्ट्र ह्या तरेन आसूं शकता की सगळे समाजाचे लोक आमी एकत्र रावूंक शकता. राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बी आसूं शकता. त्या हिंदू राष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजान आयज स्थापन केले जे हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन एकत्र येवन फुडें सरले. आमी भेदभाव केन्ना करूं ना. भेदभाव केन्नाच करचे ना. प्रत्येक समाजाक प्रत्येक घटकाक तितकेच महत्व दिवंक जाय जे आमी बाकी समाजाक दितात. आनी हेच उद्देशान आमी राजकारण करता. ह्या उद्देशान आमी पावलां फुडें वयतले.
कारण ज्या तरेची भावना त्यांनी स्वतः तुमच्या भितर जोडून घेतलेली आसा आणि त्यामुळे ज्या वेळाचेर निवडणूक जाली त्या वेळाचेर गोंया भितर सगळ्यांत जास्त मतदान घेवपाचें तेणी आमी करून दाखयलें आसा. म्हणजे लीड जी आसा ती लीड तुम्ही ताका प्रेम तुम्ही ताका दिलो आसा आणि त्यामुळे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते 2014 पासून आम्ही पळयत गेले कारण फाल्यां तांचो वाडदिवस आम्ही सगळे जण तांकां बरें आयुश्य देवा कडेन मागतात म्हणून तर आज आमी सगळ्यांनी घरून आज हार्दिक केल्लो आसा. आणि हे करता आसतना येणारे 2024 या 2024च्या निवडणुकीक आमी त्यांच्या नेतृत्वाचेर बरें एकदा निवडणुकीक बसपाचे आसा. सगळीकडेन चवथीचे ल्हार पातळा. गणेश भक्त चवथीचे तयारेक लागला. चवथीक 3 दीस आसतना शेनवारा केरी सत्तरीच्या सरकारी प्राथमीक शाळेंत गणपती पूजन सुवाळो मनयलो. चवथ कशी मनयतात ताचे बालमनाचेर संस्कार जावचे म्हूण ह्या सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. केरीच्या मुळावे शाळेत सकाळी गणपती बाप्पाची मूर्ती हाडून ताची पूजा जाली. आरती जाल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी बाप्पाची पूजा केली. उपरांत हेर सांस्कृतिक कार्यक्रम जाले. तशेंच केरी गांवची ज्येष्ठ लोककलाकार सुभद्रा अर्जुन गावस हिणे दवली मांड ह्या लोककलेचे सादरीकरण केले. थंड जाता कित्याक आमी आतां सुद्दां राखा घातली ही थंड जाता भाकरी बाजून घालता म्हणून तिका गरम करा तर ती वराका घाला आनी ती दवरली गोबर कित्याक तर थंड जाता म्हणून तशें सांगपाचें आनी वाजोवपाचें. हे फक्त नाच सकाळ गणपतीच्या कानार जो आवाज घुमाक जावो म्हणून ती मांड वाजोवंक जाय. माती वयतली हातूंत 4 म्हणा 4 वाजोवंक जाय. 4 उठपाची खंयची संगीत न्हू आमकां संवय ना. उठले कोण उठल्यार धुले वाजयलो ना मागीर भाकरी बाजूंक जायो पीठ मांड जाय ही मेळची ना अशें उलोवप वाजयली अशी करून करून आमी शिकले. फातोडीक कित्याक फातोडीक लोकांक उठोवंक नाच गणपतीक नाच जावो न्हू वाजयली अशी करून करून आमी ती दवली मांड शिकले. पण आतां खंय त्याच गांवांत दवली ना मांडे ना दवली मांड आसली शिकली वता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चवथी निमतान सगळीकडेन उमेदीचे ल्हार पातळा आसतना चवथीच्या बाजाराचेर पावसाचें सावट आयला. शेनवारा सांजे नेटाचो पावस पडिल्ल्यान दिवचलच्या बाजाराचेर परिणाम जालो. कांय विक्रेत्यांक तर सामान बंद करून दवरचें पडलें. चवथीक फकत 3 दीस आसात. चवथी निमतान सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार पातळा. चवथीचो बाजारय फुलून गेला. चवथीच्या बाजाराच्या खरेदीक नेट आयिल्लो आसतनाच शेनवारा सांजे दिवचले मोठो पावस पडलो. पावसाक लागून दिवचलच्या चवथीच्या बाजाराचेर परिणाम जालो. कांय विक्रेत्यांक तर आपलें सामान बंद करून दवरचें पडलें. हो पावस जर असोच पडत रावलो जाल्यार अंदू चवथीचो बाजार शेळेतलो असो अदमास आसा. तशी भिरांतय कांय विक्रेत्यांनी उक्तायल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. आयतारा फातोडेर पर्वरे भिरांकूळ अपघात जालो. कंटेनराक ओव्हरटेक करतना एका मोटारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो. ह्या अपघातान मोटार चालक संतोष हरिजन हाका जाग्यारूच मरण आयलें. मांद्रेच्या मराठवाड्यार केल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण करतना वीज खात्यान पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप मांद्रेचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हाणें केला. आगरवाड्यावेले वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक प्रोटोकॉल खबर ना काय कितें असो प्रश्नूय ताणें केला. अशें करून वीज खातें आमदार आनी पंचायत मंडळा मदीं झगडी लावपाक सोदता असोय आरोप ताणें केला. मांद्रे गांवांत जे आयज 2 ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट केले. खरोखरच ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट करप लोकांक लायटीच्या संदर्भात जे समस्या निर्माण जाता गांवांत तेचो प्रश्न सुटाव करप ही खरोखरच अत्यंत बरी गोश्ट. ताका लागून हांव म्हणटात तशें त्या डिपार्टमेंटाचे
अभिनंदनय करता. पण डिपार्टमेंटाक हांव एक सांगू इच्छिता की जेन्ना खंयचे तुम्ही सरकारी पैसो वापरून आतां ह्या ट्रान्सफॉर्मराक एक 12 ते 15 लाख रुपया एक्सपेन्सीस करून 2 ट्रान्सफॉर्मर आयज इनॉग्रेट केले. सरकारी तिजोरींतल्यान ताका खर्च जाता पयसो. त्या वेळाचेर त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान ऑफिशियली म्हणटात तशें नाजाल्यार त्या कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तेणी जी लोकल बॉडी आसता त्या लोकल बॉडीक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकल बॉडीक इंटिमेट करप, इन्फॉर्म करप, एक प्रोटोकॉल सांगता. आनी ह्या डिपार्टमेंटाक तुमकां हेच्या पयलीं खबर आसतलें की वॉर्ड नंबर 2 अशाच प्रकारचे फावंडेशन घातलेले. त्या वेळारय डिपार्टमेंटान लोकल बॉडीक विश्वासान घेतलेली ना. आयजय कन्सर्न डिपार्टमेंटान लोकल बॉडीक सांगलेलें ना. MLA आमकां सांगता, MLA आपल्या लेवलचेर सांगता वी वेलकम, कित्याक ताका लोकल बॉडीक विश्वासान घेवन कामां करपाक जाय म्हणून तो आमकां इंटिमेट करता. ताच्या बद्दल आमचें कांयच ना. पण हे डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते लोकल बॉडी आनी MLAच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट निर्माण करपाचे प्रयत्न करता. बिकॉज इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द लोकल बॉडी, म्हणजे पंचायतीक इन्फॉर्म करप ऑफिशियली. ते इन्फॉर्म केल्लें ना. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां.